Just imagine. इष्टानो वेलकम टू जस्ट इमॅजिन. इष्टानो, समजा रवी नायक आणि लव मामलेदाराची एक दीस फेस टू फेस झगडी झाली जाल्यार रवी नायक घरा वचोन कितें म्हणटलो सांगा पळोवया. सिंपल. लव मु लग गया रे रे, लव मु लग गया. ओके बरं, ह्या आठवड्यात तुमकां एक अजाप करपी न्यूज दिता हांव. तुमकां याद आसतली 12 जानेवारीक नरेंद्र मोदी गोंयान येयल्लो आनी तेची एक सभा जाल्लेली. त्या सभेन नरेंद्र मोदीन गोंयकाराक एक प्रस्न विचारलेलो. तो कोणेच दाखोवंक ना, खंयच्याच जाणें दाखोवंक ना. बट डोंट वरी, जस्ट इमॅजिन तुमकां दाखयता की मोदीन कितें विचारलेलें गोंयकारांक भर सभेन. परिवर्तन 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 आया है. जरा पूरी ताकत से बोलिए, परिवर्तन आया है. आपको परिवर्तन महसूस हो रहा है? कोई परिवर्तन दिखाई दे रहा है? नरेंद्र मोदी गोयच्या लोकांक विचारता, गोंयान परिवर्तन येयला ते फील जाता, ते कामां करतात, ते सांगला तशें करतात काय म्हणून मोदी विचारता. ये सुनकर लोग उठ खड़े हो गए. आफ्टर सच स्टेटमेंट्स फ्रॉम मोदी ऑन पर्रीकर गव्हर्नमेंट सभा सोंपली आनी कितें उलोवपा सारकें उरलें ना. तेचेर सीएम पर्रीकर कितें म्हणटा तें इम्पॉर्टंट. लाडली लक्ष्मीचो अमावंट वाडपाचो आसा अशें आमी आयकलां. 1.5 लाख जातलो. सर, मोदीच्या परिवर्तन प्रश्नांचेर क्रावड मातसो हाल्लो. नाही आयक दाखयता. कोण दनपारच्या तळतळाटान आयतार वगडावन हांगा आमी कितें हांगा पयशे दिवन हाडिना. पयशे दिवन भाड्याचो क्रावड आशिल्लो गजाल वेगळी. दीज आर ऑल इनवॉल्ड क्रावड. सर, इनवॉल्व क्रावड म्हणजे काँग्रेसीन आपले मनीस ह्या गर्देन घुसयल्या प्रॉब्लेम करपाक. हांव नको, हांव ताजेर कांय कॉमेंट करना. दुसऱ्या पॉलिटिकल पार्टीचेर म्हाका कितें कॉमेंट करूंक जाय ना. काणकोणा सुद्दां रास्ता रोको केल्लो पळय, तितून काँग्रेस कार्यकर्ते खूब दिसलेले. म्हाका कोण आशिल्ले ते तुका दिसता आसत, म्हाका दिसती पडना. पण तरी सुद्दां हांव ताजेर कॉमेंट करना. तांकां तांची एक्टिविटी चालू दवरनी. नरेंद्र मोदीन तीन फावटी गोंयच्या लोकांक विचारले परिवर्तन मेळ्ळें, परिवर्तन जालें, फायदो जालो. ह्या 3 फावटी विचारलेल्या प्रश्नाचेर विजय सरदेसाय कितें म्हणटा तें लक्ष दिवपा सारकें आसा. Just imagine. विजय बाब, नरेंद्र मोदीन गोंयकारांक 3 फावटी परिवर्तनाचेर प्रश्न विचारलो. 3 फावटी. First time you can take it as a chance. Second time it is a coincidence. आणि तिसऱ्या फावटी थर्ड टाइम it is a conspiracy. विजय सरदेसायान कितें म्हटलें तें कळूंक ना खरें. पण डोंट वरी, इट वॉज नॉट दॅट डिफिकल्ट. इन फॅक्ट इट इज इजियर दॅन राहुल गांधीज क्लॅरिफिकेशन्स. भारतीय भाषा सुरक्षा मंचान सध्या माध्यम प्रश्नाचेर मवाळ भूमिका घेतल्या. ती आमी सगळ्या न्यूज बुलेटिनांनी बी पेपरांचेर बी सगळें आमी वाचता पळयता. इतले शॉकात दिसले आमकां जाणा. पण आमकां इतले शॉकात दिसले ना जितले विष्णून एका सभेक कितें म्हटलें तितलें आमकां दिसलें. अशें कितें आतां राजस्व म्हणलें की राजस्व कितें कोणाक समजना. तुमकां खबर आहा राजस्व म्हणजे कितें तें? राजस्व म्हणजे फायनान्स. पूण तें कळना तें राजस्व ते कोण हें करतलो. सो आतां महसूल हो आतां तरी कोणाक कळटा. पूण महसुला बद्दल रेवेन्यू म्हणलेल्या लोकांक चड बरें कळटा. माय गॉड, Vishnu Babu is trying to say that English is better than Marathi or what? Earlier he was Marathi crusader, no? बरं ते आता पुढे काय म्हणतात ते पाहूया. किती उलयता. ओ आता कळलं. ही इज इन अ मिश्किल मूड. म्हणजे ते नॉटी मुडात आहेत म्हणून ते असे बोलले. अदरवाइज वी हॅव वेलकम्ड इंग्लिश विथ ओपन आर्म्स.
We have welcomed English with open arms. Hey, no mare. He's seriously talking mare. What happened suddenly to Vishnu Bab? He says English is better than Marathi to understand. Kharech English is better to understand. Just see this. Just cross-check the vehicle and ask driver to get down from the vehicle and open the vehicle. But the driver just run away from vehicle, and then we just take vehicle to the checkpost, and then thoroughly we verified the vehicle and found that around 147 cases of liquor was stored. चला धरूया इंग्लिश एक कठीण लँग्वेज. हांव ते माध्यम विशयाचेर बी उलयना आनी हांव त्या भितर बी पडना पयलींच सांगता. हांव ते कॉन्ट्रोवर्सीन बीन हांव ना. आमी न्यूट्रल. आमी शेनवारचे न्यूट्रल, आयतारचे न्यूट्रल. आमी सदांच न्यूट्रल. सांगपाची गजाल कितें, इंग्लिश एक कठीण उलोवपाक, पूण कोंकणी कठीण न्ही. बीजेपीच्या एका सभेक तेंचे मोठमोठे लिडर वखते उलयले, पण प्रत्येकाच्या भाशणांनी खोटलो भर मिस्टेकी. भावी पिढीसमोर तो प्रेरणादायी असतो. भावी पिढीसमोर एका फक्त भाईच दिसता. इंडिपेंडन्स जातकच गांधीजीन जे सांगला की काँग्रेस गुट लावून नाच करप, त्या गांधीजीन सांगलेले हो गांधी बहुतेक करपाचो आसा काँग्रेसीक नाच करप. इथून काय चुकीचे ना, काय दिसना. नेक्स्ट जे लोखंड आणि माती गोळा केल्ली आसा ती माती सरदार वल्लभभाई पटेलांच्या स्मारका खातीर गुजरातेतल्या सरदार सरोवर जे आसा हे वरोवर सरदार सरोवर बोलतायत. Just imagine. पार्सेकरांचे लक्ष ना कामार असे खंय तरी पळयत आपले. लोखंड आसा त्या बॉक्सान लोखंड. ते जर बॉक्स सकयल पायार बी पडलेले जाल्यार. इश्टानो, दिगंबर कामतीचेर कितले आक्रमण जाले, कितले आरोप जाले, सत्ता गेली, केशी फायल जाल्यो, क्रायम ब्रांचीचे समन्स येवपाक लागले आता, पण दिगंबर काय कसो आक्रमक जायना आला. फायनली एक ट्राय मारया म्हणून आमी तेकडे उलयले. पळया. Just imagine. दिगंबर बाब, एक पर्रीकराच्या MOI डिसिजनाचेर सगळे खदळून उठल्या. तुमचें कितें मत तेजेर? MOI पॉलिसी जी पळय डिक्लेअर केल्ली आसा ती पॉलिसी जर पळयली जाल्यार आमच्या सरकारान त्या वेळार जो निर्णय घेतिलो जवळ जवळ त्याच धर्तीचेर ही पॉलिसी आसा. तातूंत व्हडलें कितें बदल आसा अशें म्हाका दिसना. कितें हो दिगंबर बाब, इतलो मोवाळ स्टँड, अजून तर माशेल बस स्टँड जालो मरे. अजून आक्रमक कित्याक जायना तुका? आक्रमक कित्याक जायना? तू ओपोजिशनान आसा हे तुका सांगचें पडटा. तुवें अटॅक करपाक जाय आतां. दिगंबर अटॅक कर रे, दिगंबर अटॅक कर रे, दिगंबर अटॅक कर रे. पळय, भुरगे सुद्दां सांगपाक लागले आतां अटॅक कर म्हणून. आता तरी गन लोड कर आणि फायरिंग स्टार्ट कर. Just imagine. नमस्कार. आज आमच्या बरोबर आसात एक असे मानेस्त जे पयलीं जिल्हा परिषद मेंबर आसले तेन्ना पावर्स आणि फंड्सां खातीर झगडटाले. मागीर ते MLA जातकूच टुरिझम मिनिस्टर दिलीप परवळेकर वांगडा झगडपाक लागले. मागीर ते जोझफ सिक्वेरा वांगडा झगडले. मागीर ते नायजेरियन्स आनी रशियना वांगडा झगडले. ज्यांचे एकूण जीवन झगडपाकूच गेले ते म्हणजे आमचे कालांगूटचे आमदार मायकल लोबो आज आमच्या बरोबर आसा. सर, तुमचे स्वागत. पयरूच साळगांवकराच्या मायनिंग सायटी वयल्यान कांय लोकांक, कांय मनशांक पुलिसांनी धरलो लोखंडाचें मटेरियल चोरताना. आयज ह्या चोरांचेर कितें येयला? खंय खंय चोरयो करपाक लागल्या? काय विचित्र दिसना हें सगळें. पूण हांव सांगता हे चोर न्हू म्हणून. हाव कम? ओ हां, ते चोर न्हू. ते सरदार वल्लभभाई पटेलाच्या स्टॅच्यू खातीर लोखंड कॉन्ट्रिब्यूट करपाक दिवपाक सोदताले म्हण तेचे उखलूंक गेले. बरें, वॉट इज युअर टेक ऑन दी MOI डिसिजन ऑफ द गव्हर्मेंट? That we are being looted, we are being cheated. What do you think? How many in Bharatiya Bhasha Suraksha Manch are supporting Konkani as medium of instruction? 5, 10,
25, 45, 36, 26. Those people may be 2 or 3 or 4. But tell me one thing. Earlier we had seen during Digambar Kamat's regime. But now why these Bharatiya Bhasha Suraksha Manch guys are not aggressive against Parrikar? Why? I don't know why. Okay, one word to describe your friend, good friend, Dilip Parulekar. Failure. You say that your friend Dilip Parulekar is a failure. But do you know that the world's biggest casino water park is coming in Saligaon? In Saligaon? Yeah. सगळे फायनल जाला आणि तुकाच खबर ना 6 महिने 23 दीस 18 वरां आणि 3 सेकंडांनी हो वॉटर पार्क कंप्लीट जातलो खंय कन्स्ट्रक्ट करून म्हणजे 23 जुनाक हेजे उक्तावण जातले पावसान तुका कांयच खबर ना सरप्रायझिंग You don't know. बरें चल बरें आय डोंट नो चल ओके आय डोंट नो एनीथिंग यू टेल मी हाऊ टू मेक मनी फ्रॉम hoteliers, cab operators, then these shack owners in coastal belts. So you tell me. I don't know anything. Tu sang. First of all is fixed rate from point to point destination. Let there be a booklet. तू विठयता मरे तू सांगपाक सगळे तशें सांगिनात सगळे तू सांगपाक लागलो म्हणून ते तुका बरें म्हाका एक सांग हे सद्या GSIDC आहा पळय ते करोडांनी सामके खोटल्यांनी प्रोजेक्ट्स एक्झिक्यूट करीत आहा CM आणि प्रमोद सावंताक कितें मेळटा आसतलें Goans feel that they are getting some money out of it. कितें उलयता तूं हांव म्हणटा तांकां जॉब सॅटिस्फॅक्शन मेळटा आसतलें बाबडे आनी तूं कितें उलयता But what about the other people? अदर पीपल म्हणजे म्हणजे ते बाकीचे अदर MLAs आनी मिनिस्टर तेंच्या बद्दल कितें तेंचे म्हणून खेर अरे म्हाका एक सांग तुका पर्रीकाराची भिरांत आसा भिरांत म्हणटा पळय ती कांयच ना समजा इफ यू आर नॉट असोसिएटेड विथ सनबर्न and Dilip Parulekar was, then somebody or the other is going to make money on that. But tell me, what is your definition of partying? According to you, what is party? It's a party means what? It's a dance, music. But your friend Dilip Parulekar says कि party म्हणजे cocaine, drugs, ganja, acid, alcohol. म्हणजे पार्टी म्हणजे हे म्हणटा तो म्हणजे तेणी पळयला खंय खूब कडेन पार्टींग अशें आसता खंय इट सिम्स यू हॅव वॉच्ड ग्रँड मस्ती मूवी many several times in why do you like that movie so much? Because all the issues were hot. You mean to say hot scenes? But why your CM Parrikar is always making U-turns and then giving weird statements, bashing center and media, especially Goan media? Why is doing like this? I don't know. Some people must be giving him some wrong ideas or wrong thoughts in his mind. Who are they? कौन है? Who are they? RSS, Manrekar, Parsekar, Narendra Modi. Okay, my last question to you. My last question of the evening. We have heard that you are thinking of contesting the next assembly election from Panji against Parrikar. Is it true? It is a thought. Why not? Just imagine. इश्टानो मायकल लोबोन फटींग आपूण पणजेच्यान म्हणजे पर्रीकरा आड कॉन्टेस्ट करतलो अशें म्हटलें तेणें ते बेश्टेच प्रेशर हाडपाक म्हटल्यार रे तेजेर आसूं पूण एक खरेंच इश्टानो एक नवो कॅन्डिडेट तयार जाला who is planning to contest from Panji for next election, assembly election. पळयात या सदीचे सगळ्यात व्हडले महायुद्ध सिंहासन की दौड. Just imagine.